ल्हानपणीसून वळला सुमार जाली 36 वर्सां मायस जाल्या. सो कितें जाला आतां जोरी तर हे सुंगट तरी जर ब्रिडींग करपाक येता एवरी इयर सुबेज कित्याक मोडटा हो म्हाका टॅक्निकली आन्सर म्हाका तुमी दिवचो. कोण जावपा जालो न्हू सुंगटू सुबेज कित्याक जाता समवेर इट इज अ सायकल. किम्स वाडत जाल्यार किम्सा कोण खाता फ्रॉग खाता फ्रॉगा कोण खाता आनी कोण खाता. सो इट इज अ सायकल. सो हेजे कितें आहा सुंगटाचे हे कितें जाता बोट्यो मागीर मिनी पर्सींग आनी व्हडे हेजे सगळे आख्खे पॉलिटिक्स जाता. आनी वी आर आमी ल्हान मनीस. सो आमचे ल्हान मनशाचे पॉलिटिक्स करून 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 एक्चुअली हे वोट ओडपाक. सो हांव कितें म्हणूंक सोदता समवेर दे शूड बी अ एंड फॉर दीस. हे सदां आतां आमी दर्यांक गेले पुलीस येयले कोस्ट गार्ड येयले आनी कोण येयले. आतां आमगे दुसरे भाव आहाय तांकां फायन मारली वो आमकां भायर वयताय आमगे मान्या त्रास करताय. तशें जावपा जायना. सो इतना जाल्यार कितें हेचो उपाय जावपाचो. बेसिकली एवरी इयर इफ दे आर सेइंग इट इज अ ब्रीडिंग सीजन तरी आसतना सुंगटां वाडीत आहाय उणी जायनाय. हे तेणें आन्सर दिवचो. सो इफ इट इज कमींग फॉर द ब्रिडींग तेणी बाबा एक पेपराचेर दाखोवपाचें सायंटिफीक दीस इज कमींग फॉर द ब्रिडींग एंड वाय इट इज रायझींग तोवूय तेणें आमकां आन्सर दिवचो. एसेंब्ली तेणी आतां इतलो प्रश्न काडला आमी नुस्तेकाराचो एक धाकटोसो तरी प्रश्न आमचे मांडाय आनी आमचें सोल्युशन काडाय. ते आमकां एवरी इयर प्रॉब्लम नाका. दिस इज अ व्हेरी स्मॉल स्केल फिशींग. दिस इज नॉट लार्ज स्केल फिशींग एंड वी आर व्हेरी लो पीपल. आमी पेजात व्हडले न्हू मनीस. सो आमकां थोडे दीस मेळटा हेजेर आमी आख्खो आमचो वर्साचो जो कितें रेवेन्यू आहा तो आमी काडटा. आनी जायते जाण आमचे भाव जे हो धंदो चलयताय ते आपणाक गेले भांगार घाणान दोन आनी कितें दोन धाकटेशे नेट कोत्ताय धाकटेशे व्हडी कोत्ताय. यू शूड नॉट पॉलिटिक्स करचे न्हू बाबा. हे तुमी मिनी पर्सींग हे उमके नेट उमके हे इफ रियली वी आर रॉंग देन प्रूव अस. आयज आमी भायर गेल्ले आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन. आमकां हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टा ऑर्डर आहा आमचे कडेन की आमकां आफ्टर 9.9 मोटर चलोवपाक बॅन ना आमकां. आनी आयज फिशरी डिपार्टमेंट येयला आनी आमकां एके केल्या 3,000 फायन मारला आनी ते म्हणटा आमगे फिशींग पिरियड बॅन आहा आनी हें म्हूण इल्लिगल म्हूण आमी म्हणून सोदता आमगे हिंगा कांय इल्लिगल चलना. आयज तुमी आतां कितले बोट अशे गेलेले भायर आयज ऑलमोस्ट सगळे गेलोले. अरावंड कितलो नंबर आसतलो. अरावंड एक 250-60 बोटेस गेलोले. हां हय. आतां भायर ते चोवपाक मेवता आख्खो ट्रॅफिक जॅम जाला व्हडले व्हडले ट्रक येयले रिक्षा लोड भरून नुस्तें हाडलां. आनी हे सुंगट येता न्हू उमके पिरियडाकूय येता आनी येता आनी ते म्हाजी नान जाता हें सुंगट. त्याच टायमार ते सुंगट मारूंक जाय नाजाल्यार ते बायली दर्या वयता चिखलां वचोन रावता कितें म्हूण कांय कोणना न्ही आमकां. सो आयज तुका एक बरें नुस्तें लागलां सगल्यांक. हय लागलां म्हणल्यार फिशरी डिपार्टमेंटान इंट्रस्ट केलें न्हू आमकां. आजून आमगे सुंगट वेट जालें ना. आतां ते वेट करपाक लागले. हय आतां वेट करूंक लागले. आनी कितें म्हणटाय तूं वॉट इज दे आर सेइंग नुस्तें ते व्हरपाचें आहाय. ना तशें तूं कांय केलें ना फायन मारून गेले ते. बट कोण म्हणटाय की ते मागीर ऑप्शन करतले तुमचे व्हरतले तुमी व्हरपाक दितले तांकां कितें आसा सिस्टम जाता. ऑलरेडी हिंगा आतां एक्चुअली ते म्हणटाले ऑप्शन करताय म्हणून आजून पासून कोणा गेलें केलें ना.